आके मडगांव नगरपालिकेन दिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टाचे काम केल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टराचे 7 लाखाचे बिल थकीत कित्याक उरले ताच्या विशीं तशेंच पालिकेच्या हेर आर्थीक घोटाळ्या विशीं चवकशी करपाक निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षते खाला खासा समिती नेमपाचो निर्णय मडगांव नगरपालिकेच्या बसकेंत जाला। आयची मीटिंग म्हणटा ती टोटली तांच्यांनी बँक्रप्सी मडगांव म्युनिसिपालिटी अंडर दीस चेअरपर्सन टोटल इज अंडर बँक्रप्सी। आता सध्या जे जितली म्हणून पयशेच भरपाचे ज्याचे भितर आमी इन्वॉल्वच ना काय फक्त पयशे भरपाचे तो आता 11 महिन्या पयलीं हे मॅटर आयिल्ले 13 लाख रुपया भरले ते हेजे टेन्युअराक ह्या सीपीचे टेन्युअराक सगळे घडिल्ले आसा। तो म्हणटा आपणाक भितरले काय खबर ना। दीस कॅनॉट बी न्ही म्हणजे म्हजे की तुका जर एक आता तुझे कावन्सिला भितर कितें चलता 13 लाख रुपये तो भरता भरपाचे 8 लाख त्या जाग्यार तुम्ही 13 भरता 5 लाख रुपये कोणाक दी ही अशीच परिस्थिती हांगासर चलत आसा म्युनिसिपालिटीन। आता सांगपाक म्हणल्यार हेजे आर्बिट्रेशनाची मॅटर फक्त 7 लाख रुपये भरपाचे असले गांधी मार्केटाचे ते आता 1 कोटी 7 लाख रुपये जाले। कोण भरतलो तुझे हेजे आमचे संसदाचे थंय कितें ते काम करताले पयलीं हो आमचो हे कोण एजन्सीज आशिल्ले तेंच्यांनी पयशे काम करनासतना फक्त पयशेच घेतल्यात सगळे। म्हणजे हांव सांगूंक सोदता कितें की आतां थंय दुमीन म्हणून तो कलमो रोड तेजे 2 कोटी 70 लाख रुपया हायकोर्टान भरल्यात थंय तशें। आतां हे पयशे म्हणजे रेग्युलरली फक्त पयशे भरपाचें काम रिकवरी म्हणटा ते पयशांक कांय ना काम म्हणटा ते कांय ना। 20-22 वर्सां पयलींची केस गांधी मार्केटाची ते कितें तरी म्हाका ते डिटेल्स कांय खबर नाशिल्ली कळ्ळें न्ही। मागीर हांव त्या सीओ ब्रीफ करपाक लागलें कोण तरी आर्बिट्रेशनाक गेलो कितें जाता कांय हांगा तशीच तुमकां सुरवातीक मिटींग करपाक सगळ्यांक मॉर्निंग दिल्ले कडेन आसा। खंयचेय तुमी एजेंडा हाडटा आसतना तुमी पयलीं म्हाका ब्रीफ करात आनी मागीर तुमी कितें एजेंडा तयार करपाचें काम म्हजें एज अ चेअरपर्सन आय हॅव टू गो फॉर एजेंडा। हांवें एजेंडा तयार करपाचें कळ्ळें न्ही। हांवें त्या प्रमाणे हांव एजेंडा तयार करता। हांव पयलीं खंयचे विशय आसता समजून घेता आनी समजून घेतले शिवाय हांव एजेंडा तयार करना। आतां हें गांधी मार्केट पयलींचें कितें तरी आहा तें कितें आर्बिट्रेशन केलें त्या टायमार 7 लाख फारीक करपाचें फारीक केलें ना ते 1 कोटी जाल्या तें हांवें कावन्सिला कडून घेतलें ऑफिशियल तें करपाक पडलें। दुसरें एक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ज्याने आखेच्या वाठारांत काम केल्लें ताचें 7 लाख कितें बील आशिल्लें 8 लाख कितें तरी तें टॅक्निकल म्हणटा आपण इथं केलां अकाउंट्स म्हणटा आपण केलां। आता कोण तातूंत कोणें ताचें बील दवरलें तो उठलो कोर्टाक गेलो कोर्टान आमकां आतां ताका 8चे ते 12 लाख 4 लाख एक्स्ट्रा फारीक करचे पडले। कोर्टाची जेन्ना हांवें टेक ओवर केलें म्हाका 22 दिसांनी ते कोर्टाचे पयशे पे करना कोर्ट हांगा नोटीस आयली। हांवें ताचेर रिमार्क मारलो ऑब्टेन लीगल ओपिनियन फ्रॉम द लॉयर अशें कळ्ळें कित्याक कोर्टाचे हांव हायकोर्टाची नोटीसीक हांवें 90 दीस म्हाका पयशे 90 दीस मेळटा अशें म्हणून हांवें ताचेर हें मारलें फायलीचेर म्हाज्या कावन्सील मिटिंग सांगलें आनी ती फायल एडवोकेट अजून क्लियर फात म्हणजे हे हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती ऑर्डर ताणें जजमेंट पास केले कडेन पयशे फारीक करचे पडटले। सो अकॉर्डिंग टू चीफ ऑफिसरान तें पेमेंट केलें ताजेर इश्यू जालो। हांवें म्हणलें कोणा ती फायल उरला आतां इन्क्वायरी करता म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केली हांवें आज रेजोल्युशन घेतलां की कावन्सिलाचो कोणी रिटायर्ड जज आसा तो ताका आमी DMA लेटर करता ताका आपण करता आनी कोण प्रत्येक गोष्टी असले गोष्टींची पळय कोण म्युनिसिपालिटीचे कोण टॅक्निकल सेक्शन आसा कोण तांकां इनवॉल्व तांकां हें करून हांव म्हणलें तो हें करता हांव इन्क्वायरी करता आनी हांव ती इन्क्वायरी करता।